New See Walk Hard, Hello Doctor. Brought to you by Walk Hard Hospitals towards saving lives. नमस्कार. हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक परतून एकदा येवकार. हॅलो दोतोर कार्यावळीन आज आमचे बरोबर आसात गोंयचे नामनेचे गुप्तरोग आणि कातीच्या दुयेंसांचे तज्ञ डॉक्टर रोहित हेदे आणि ही आसा तांची वळख. डॉक्टर रोहित हेदेन MBBS करतकच स्किन अँड विडीन DNB आत्मसात केल्या. कातीचे रोग आणि गुप्त रोगांचे त्रास आशिल्ल्या दुयेंतींक ते आपल्या म्हापशेच्या गार्डन सेंटरान आशिल्ल्या क्लिनिकांत तपासतात. डॉक्टर, सुरवातीकच म्हाका सामको प्रश्न आयिल्लो आसा तेन्ना आनी चड म्हणजे नमनाक घडाभर तेल म्हणटा तशें सुरवातीक आनी कांयच वेळ घेनासतना प्रश्न अटेंड करूया. हॅलो. नाही, माथ्याक गुटा आयल्या म्हणटाना कितको तेंप जालो काय म्हणटा दोतोर? म्हाका हांवें जावपा लागल्या बरें 6 म्हयने जाले आनी 2 म्हयने जाले चड जाल्या. बांबोल एक पाट गेल्ले हांव म्हणल्यार तेज्यान मुगे कांय म्हण जालें ना आनी म्हाका आठराट आसा. सगळीं हाड म्हजी वयर सकयल जाताय. म्हाका दुबाव येता तेक लागून मुगे कट्या हाड जालें काय म्हूण तकले ना ताका पळय ताजें हाजें कांय नासता पूण केसूय वेता थिंगा गुटा आहा थिंगाच केस वेता काय बाकीचे केस गेल्या? केस खंयसरले वता फकत गुटा आसा थंयचेच गेल्या काय बाकीच्या कडले गेल्या काय तुमकां विचारता. हॅलो. केस गुटा आयल्या थंयचेच गेल्या काय बाकीच्या कडले केस वता अशें विचारता दोतोर. नाही विचारता तुका विचारता सांग ती गुटा आसा थंयसरूच केस गेल्या काय सगळ्या कडले गेल्या अशें विचारता. आगे तकलेचे ओमके कोडे एश कोन न्हू. बरें ओके. सगळे तकलेचे केस गेल्या? हय हय वयता आनी पयलीं बारीक बारीक येताले आनी जबर येयनाशे वसत रावताय. आनी आंगाचे आनी खंयचे केस गेले काय फकत तकलेचेच गेल्या? ना ना तकलेचे. बरें. आनी गुटां सगळे तकले बरें भरल्या काय मातशी थोडी कितली सुमार? हय तकले आनी म्हाका इस्पंडलायज आहा तकले झुमको येता करंट मान येता म्हाका सेकंड भाशेन. बरें. आनी तकले अशें करून ओडोगान शेतां बी काम करून बरें त्रास जाताय उज येता सारको. बरें. आनी ते शॅम्पूचें नांव कितें? ते शॅम्पू नांव सांगो तिने आमी पयस आहा तो. बरें. सांगोत म्हळ्यार तुगे आनी एक हॉस्पिटल आसतलें. बरें बरें जा पळय. पळय ही गुटां अशें आसता न्हय ती चड करून एक कातीचें इन्फेक्शन आसता. तो शॅम्पू दितात पळय तो कातीचें इन्फेक्शन कमी करपाक आनी टॅबलेटी दितात इन्फेक्शन कमी करपाक. कित्याक फकत शॅम्पू दिवनूच तें इन्फेक्शन कमी जायना पूण पोटांनी गुळयो दिवचे पडटा आनी त्यो गुळयो दिवन तें इन्फेक्शन रगतांतलें कमी करचें पडटा. आनी ते केस वेता पळय ते इन्फेक्शनाक लागून. एकदां इन्फेक्शन तें कमी जालें की ते आनी गुटांय वेतली बंद जातली आनी केसूय येवंक लागतले. सो ते कोणाक दाखयला पळय कातीच्या दोतोराक तायदेच कडेन वचोंक जाय. मातशें ते रोखडे इतले 6 म्हयन्याचे दुयेंस रोखडे 5 दिसांनी जावचें ना. ताका टायम लागतलो. एखादी म्हयनो 2 म्हयने वेतले. एखादी चडूय वचत डिपेंडींग कितलें इन्फेक्शन आहा त्या प्रमाणे. सो तुवें कितें करूंक जाय ते दोतोरा कडेन वचून तें सारकें वखद कंटिन्यूस करूंक जाय. दोतोर आफयता तेन्ना सारकें वचोंक जाय. मदें मदें गॅप दिवंक जायना. सारकें टायमार वचोंक जाय आनी तें दिलां तें ट्रिटमेंट सारको टायमार घेवंक जाय. आनी तें ट्रिटमेंट घेतलो सारको ती एकदां इन्फेक्शन कंप्लीट बरें जालें ती गुटांय बंद जातली आनी केसूय सगळे येवंक लागतले. दिस इज अ व्हेरी ऑप्टिमिस्टीक आन्सर म्हणटा तशें. डॉक्टर म्हाका सामको फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. हॅलो. या. हॅलो. मडगांवच्यान इकबाल मुजार उलयता. इकबाल बाब विचारात प्रश्न विचारात. तर म्हणजे प्रश्न हे आहा की म्हणजे लोक तकलेचे केस आहा पळय ते वयतात म्हणटकीर हांवें ते स्किन स्पेशलिस्टाक दाखयल्ले म्हणटकीर तेंच्यानी ते इंजेक्शन बी कितें मारले आनी आयले केस. पूण मागीर कितें जाता ते कुडक्याक आयले दुसरे सायडीन परते जाता तशेंच. हय म्हणजे ते आतां वखद करून करून
सामको हे जालो थकलो आता म्हणल्यार कितें करपाचें कितें म्हणून. नाही म्हाका सांगा पण तुम्ही अशे थोडे थोडे कुडक्यांनीच केस वता काय सगळ्या माथ्याचे वता? सायडीन कुडके रावंड अशें कितें एक फावट फुळी जाता त्या फुळेचेर मागीर ते फुटोवन मागीर कितें जाता आनी सारके सुटसुटीत जाता केस. बरें आनी कितको तेंप जालो अशें जाता? आतां हे एक वर्स जावपा लागलें म्हाका आनी एक वर्साच्या म्हजे कडेन आतां चालू आहा ट्रिटमेंट. आनी ते इंजेक्शन करून केस येताले? हय केस आयले ते इंजेक्शन करतकीर. हय पूण ते आतां दुसरे कडेन आयल्या. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें जाता बोटांचे स्कीन वयर आसता पळय ते आमगेले फोल्डिंग जाता वयर थंय ते मातशे रफ अशें उरतात स्कीन ब्लॅक. खंय बोटाक? हय बोटांचे वयर वयर आं सगळ्या बोटांनी अशे जॉयंट आसता पळय थंय हय थंय ते वयल्यान ते स्कीन ब्लॅक उरता म्हणल्यार कितें रफ बी काम करता पळय तशें. म्हणजे हाताच्या आनी पांयाच्या दोनी बोटाचे? ना चडशे हाताचे अशें. तूं काम कितें करता? हांव टॅक्निशियन टीव्ही रिपेरिंगाचो काम करता. कसलें? टीव्ही रिपेरिंग. टीव्ही रिपेरिंग. हय पळय ते केंसाचे आनी ते हाताचे कांय हें ना ते रिपेरिंगाचे कितें हाज्या पासून ते स्कीन रफ जाता ताका आनी केंसांक संबंद कांय ना. आतां केंसाचे पळय ते पॅचिनी वता ताका एलोपेशिया एरेटा म्हणटात. नांव आतां तुजें तें वखद कोरलां न्हय तुवें इंजेक्शन घेतल्या न्हय? ना सांगा तुमी ती लायन डिस्कनेक्ट जाली. ओके सो ते पॅचिनी पळय केंस वेतात ताका एलोपेशिया एरेटा म्हणटात. आतां तें कितें आसा पयलेंच ताका प्रॉब्लम म्हणजे कॉमन म्हणजे ताजें कारण म्हणजे एक स्ट्रेस. इन्फेक्शनानूय जाता तें पूण चडशें म्हणजे स्ट्रेस. सो मनीस जर बरो न्हीद पडली ताका बरो न्हिदलो जाल्यार तें आपोआप बरें जाता. आतां स्ट्रेस जर वाडलो जाल्यार तें पत्तें जाता. सो मेन म्हणजे ते दुयेंसाक कमी करपाक मनशाची तकली सामकी शांत आसूंक जाय आनी स्ट्रेस बिलकूल आसूंक जायना. आनी ताका खूब भाशेचीं वखदां आसा. एक म्हणजे ते इंजेक्शनूय दितात त्या भायर टॅबलेटी पोटान घेवचे पडटा क्रिमी लावची पडटा आनी ते खूब तेंप करपाक जाय. कातीची सगळीं कसलीं दुयेंसां आसूं त्या ट्रिटमेंट एखादी 2 म्हयने 3 म्हयने एखादी 4 म्हयने लागता. पूण ते नवे ट्रिटमेंट करून नवे आयले म्हणटा तातूंत हें कांय ना. तेच दोतोरा कडेन पोत्ते नाल्यार आनी कोणाकूय तुवें रावता थंय दुसऱ्या स्कीन स्पेशलिस्टाक दाखोवन ते सारकें हें करपाक जाय ट्रिटमेंट. पूण इम्पॉर्टंट म्हणजे ताका मातसो टायम लागतलो आनी मेनली ते स्ट्रेस आहा पळय टेन्शन बी तो चड घेवंक जायना. टेन्शन घेतल्यार ते सुबेज जाता. अच्छा सो म्हणजे दीस इज टेन्शन रिलेटेड. डॉक्टर म्हाका सामको फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हॅलो हांव श्रीरंग नार्वेकार म्हापशेसून उलयतां. श्रीरंग बाब विचारात प्रश्न. तुमचो म्हापशेचो दोतोर आमच्या बरोबर आसा. मनीस उजळटा हय आणि ताच्या स्किनचो कलर धवो धवो जाता. हय आणि कांय काळान तो मनीस सगळो धवो धवो जाता. बरोबर. तकले पासून पांया पर्यंत. हय हाका कितें दोतोर उपाय आसा अथवा हे दुयेंस जावचेच न्हय म्हणून काय उपाय घेवं येता? बरो आसा प्रश्न. पयले कट जालो न्ही. हय हय पयलें म्हणजे हें दुयेंस विटिलिगो म्हणटात आनी तें दुयेंस सुरवातीक जर वखद जर केलें टायमार जाल्यार तें कंट्रोलार उरता. चड सगळो मनीस धवो जालो जाल्यार ताका मागीर करपाक डिफिकल्ट कारण ताजो सारको ट्रिटमेंट तसो जायना. म्हणजे तितली गॅरंटी दिवंक जायना. स्टार्टिंगाकूच जर ट्रिटमेंट जर केलो तें दुयेंस कंट्रोलार येता आनी तें दुयेंस थिंगाच थंयच बंद पडटा फुडें आनी वाडोवंक पावना. अच्छा आनी आतां हें कोणाक जातलें कितें तें पयलींच कळना. तें कोणाक केन्ना स्टार्ट जावंक जाता. ताका तशें वॅक्सीन बिक्सीन तशें ना की बाबा तें घेवन आज घेतलें वॅक्सीन जाल्यार फुडें तें बंद जातलें चिकन पॉक्स जावचें ना तशें कांय करूंक जायना. सो जर तें जालें थोड्यो 1-2 पॅची दिसल्यो की रोखडेच डॉक्टरा कडेन वचून ताजें ट्रिटमेंट करूंक जाय आनी तें ट्रिटमेंट थंयच करून मातसो एक ट्रिटमेंट लागता टायम लागता 1-2-3 म्हयने बी करचें पडटा. पूण ट्रिटमेंट केलो की थंयच तें दुयेंस बंद जाता. पूण सगळें आंग भर जर तें जालें जाल्यार मागीर तें कंट्रोलार डिफिकल्ट येतलें तें जावचें ना. अच्छा मग डॉक्टर म्हाका फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो डॉक्टर. या Doctor, I've got 2 questions. Yeah. I've got 2 daughters. One daughter is 4 years old, Yeah. 10 months. Yeah. And she's got some itching on her palm and feet. Yeah. It's been this thing around 3 weeks. Yeah. And I've dewormed her also, like thinking that it's that. But still, like in the nights before going to sleep, she starts scratching. Yeah. And then in the morning when she wakes up also, it starts, she has that itching on her palms and on her feet. Yeah. And my second daughter, she's 11 years, and she's got like pimples and all on her forehead.
and tiny boils like thing on her face, and it's become very rough, doctor. So I was wondering like what should be applied for her. Okay, first thing, for the first child who is 3 years old, Yes. there is that itching she's got. Anything else is there? Any boils have come on the hands and the legs? Small, when she starts itching only, doctor, then she gets the small boils like on her palm and on her feet. Any watery boils come up? No, not watery. It's just plain like just like lumps. When she starts scratching. And then the boils, they remain or they go? No, then they go off. Only when she starts scratching, like they can be seen. Okay. And when the itching is more, which time of the day, morning, night, when it is more? Yeah, it's only in the night when she's going to sleep, and then in the morning when she wakes up also. Then throughout the day there is no itching? No, throughout the day there's nothing. Even boils are not there throughout the day? No, doctor. Okay, and so anyway, she gets any sweating, too much sweating on the both palms and soles? Yes, it's like very itchy. Then I usually just wash it with Dettol or something, and then with that she feels better. There is no too much sweating. The palms and the soles, they do not become very wet and all because of sweat? No. No sweating. How long this is going on? Hello? Yeah, how long this is going on? Hello? Kitko tep zalo? Since how long? Since now it's around 3 weeks, doctor. Acha. Besides this Dettol, anything else treatment you have done? No, nothing else. I just wash her hands only with Dettol and soap. Okay. Now coming to the second child who is 11 years old. Yes, doctor. What is it, a boy or girl? She's got like small like pimples, like doctor, just on her forehead. Okay. And even on her cheeks, like she's got some slight tiny boils, and her skin has become like very rough on her skin. Any like, oiliness on the face? Pardon, doctor? Oiliness. Oily face has become oily? Slightly, but not much oily. And like it's become very rough. Only her cheeks, like one side of her cheek has become very rough. Okay. And her periods have started? No, doctor. Okay. So regarding First thing first. First question first. First question regarding the itching. So ती काय इंग्लिशीन सांगूया मरे आमी काय ना कोंकणी सांगल्यार जाता. I hope she'll understand. ना तुम्ही इंग्लिशीन सांगल्यार हरकत ना. Okay. So regarding the first child, small child, which has got itching on the both palms and soles. Now this could be some sort of allergy. Now if there was some infection, it would have remained throughout the day. Then there is no infection, then it means some sort of allergy. So especially what she does at night and all that point has to be taken care of. Secondly, other thing it could be, sometimes it could be scabies. So scabies also, the itching comes more at night. And sometimes small boils come up, and sometimes the boils are not very prominent because if you regularly, it's called scabies in the clean. That means the persons who are well hygienic people, sometimes little scabies is not that too much, it is little less. So that time the boils are not prominent enough. So the itching always is more at night during scabies. So the scabies has to be treated. Okay. Sometimes it could be some sort of allergy, what she does, suppose what she handles, that could be the part of the itching. So that part also is taken care of. So best thing is that she has to be taken, she has to be examined by a skin specialist. Okay, because unless somebody sees her palms and soles properly, then it's very difficult to comment on what is the exact treatment. So these are the two options which can be what is the cause of it based on your description. Now regarding the second child, elder daughter, 11 years old, it could be early pimples. Okay, and now this 11 years, sometimes now immediately after this, the periods will start. Okay, that is the time these pimples come up, and face will tend to remain little oily. So what she has to be done is, she has to regularly wash her face, never squeeze those pimples, and these pimples come during 11 years age and they continue till the age of 24-25 like that. So around 10-12 years she'll get pimples. After that they stop on their own. The adults will not get pimples. So till this thing is going on, regularly she has to wash her face, keep it clean and dry, and never squeeze them. If she squeezes the pimples, it will leave marks. So never squeeze the pimples, and never fiddle with them. Unnecessary cosmetics should not be applied on the skin, especially on the pimples. That will interfere with the
healing process. Achha. Okay, and she might get new pimples. Now the dryness she has got little bit on the face cheek. It could be mainly because of climatic. Now the climate has become slightly dry now because of the cold season has started. Winter season it's just started now. So there is slight fluctuation in the change in the climate. So little dryness has come. Even nowadays I am getting patients who are having little dry skin. So that may be because of the seasonal thing. So for that you can apply some moisturizing cream.